कोळवाळे सांजवा उपरांत जाल्ले मारपेटीचे घडणुकेत गंभीर जखमी जाल्ले 60 वर्सां पिरायेचे कृष्णा उर्फ शांगो नायकाक उपचारा वेळार मरण आयले। या प्रकरणात कोळवाळ पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव दाखल करून चिखलेच्या क्रिस्टोफर पॉल आणि नांदोडे वाठारांतल्या प्रतीक गांवसाक अटक केल्या। तांकां 8 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या, जाल्यार ह्या गुन्यांवांतले हेर दोग दुबावीत फरार आसात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दुबावीत सांजाव उत्सव म्हणून परत येतना कृष्णा नायक तांकां समजोवपाचो यत्न करतालो, मात तांकां दुबावितांनी बरोच मारलो। या हल्ल्यांत गंभीर जखमी जाल्लो कृष्णा नायक हांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो, मात उपचारा वेळार तांकां मरण आयलें। आणि मागीर तो भाव मारतना हांव धांवन येयलो। मागीर तेंच्यांनी आडवो बी घालून तुका मारताले, मुठी बिठी कितें मारले, तकलेर मारले, दाणो बिणो। मागीर तेंच्यांनी दाणो बिणो म्हाजेरूय मारलो पळय, हांगा हातीर एक मारलो पळय, हातीरूय मारले तेंच्यांनी। मागीर तेंच्यांनी मारलो, मागीर ते शेजाऱ्यांनी बी सोडून घेतले आमकां आणि मागीर आमी कंप्लेन करपाक गेले पुलीस स्टेशनार। तेका खंय खंय लागलेले? त्या भावाक तकलेक लागलेले, फाटी बिटी मुको मार लागला, मुठी बिठी मारल्या, दाणे बिणे मारले, फाटी बी घाले, तकले गेला। आणि मागीर तो पुलीस बंबई व्हरतून एक्सपायर जालो। कितें मारले? कित्यान मारले? फक्त दाण्यांनी मानीचे दाणे आसले व्हडले व्हडले, तेतून मारले तेंच्यांनी। झगडी जावपाक कारण कितें? हांव घरा कडेन आसलो, हांव मारताले तेजो भावाक ते। काल सांजांव आसलो काल, आनी हांव भुरगे सांजांव येयल्ले। मागीर कृष्णा नायक तो घरा कडेन आसलो, ते घरा कडल्यान तेका काही सवज हांगा येयले, पण तो फाटल्यान येयलो ओहो, आनी तेंच्यांनी तेका एटॅक केलो दाण्यांनी। आनी म्हाजो भाव घरा आसलो शांताराम धारगळकार, तेणी तेका भायर येवन हांगा तेका हें केलो, वाचोवपाक यत्न केलो, पण तेका डॅमेज केलो, तेजो हात हें जालो। आनी रुपेश नायकाचेर तेणी दाणो मारलो, तेजी तकली डॅमेज जाल्या। आनी प्लस तो महेश नायक आसलो, तेजे तोंडाचेर हे मारलेले आहा। आनी आमी कितें, हांव जर एक पायलट आहा, कित्याक हांव म्हापसा भाडी मारता, आनी हे आहा पळय ते दोग भुरगे आहा पळय, ते सामके ते रातचे ड्रग्स सोडटा कितें ओडटा, आनी आमी रातचे 10-11 घरा येता। हेंचेर सरकारान बेगीन कितें हें करपाचो विचार करपाक, तांकां अरेस्ट करपाचें। 4 जाण भुरगे आसले ते, पण सद्या 2 जाणांक धरल्या। आज सांगूंक सोदता की आयज एक दुख्खद घटना अशी घडल्या चिखले गांवांनी। हांगासले म्हणजे एक संजावाचो हे आसलो, थंयसून एक 2 हेज्या भितर एक वाद जालो, आनी वादान जो कृष्णा नायक आहा हेजें आयज निधन जाल्लेलें आहा। म्हणून हांव सरकारा कडेन आनी पुलिशा कडेन इतकेंच मागता की ताबडतोब हेजेर कारवाई करची, आनी कोणी जो अक्यूज आहा तेका शिक्षा दिवची, इतलेंच पुलिशा कडेन मागता।